पर्ये मतदारसंघात सुहास नायक आणि सुजीत केरकर हांचो आम आदमी पक्षात प्रवेश जालो। केजरीवाल जे उलयतात ते करून दाखयतात म्हण ह्या वेळार नव्यान पक्षात प्रवेश घेतिल्ल्यांनी वक्तव्य केला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। आज आमच्या बरोबर आसा एक नामनेचे मनीस, तांकां सगळे जाण वळखता पर्ये मतदारसंघात सुहास नायक, जे लास्ट टाइम MG चे कॅन्डिडेट आशिल्ले, जे आज आमच्या सोबत जॉइन जाल्ले आसा। सो हांव सुजयाक मागता की तांकां मातसो स्टाफ घालून आमच्या हातून घेवचो। तशेंच सुजीत केरकर, जे सगळ्यांक खबर आसा, एक चेहरो जो पर्ये मतदारसंघात खूब वळखीचो आसा, यंग धडाडीचे नेतृत्व आसा ते आज आमचे उलो आयकून आमच्या बरोबर जॉइन जाल्यात। सो सुदेशाक मागता तांकां मातशे पार्टीन घेवचे स्टाफ घालून। आणि दिल्लीत जो बदल घडला आणि आज आमचे अरविंदजी केजरीवाल गोंयांत येऊन गेले आणि त्यांचे वीजची संदर्भात जे उलयले आणि मागीर बाकीच्यो पार्ट्यो जागीच येता। ह्यो केन्ना गेली 4.5 वर्सां ह्या पार्टीने सांगले की असे करूया, ते सगळे विचारले लोकांच्या आस्वासना, पण जेन्ना अरविंदजी केजरीवालान विजेचो प्रयत्न काढलो त्यावेळेस तांच्यानी उदकाचो घडलो। आज लोक खुशी ना, म्हणून आज आमकां ह्या पार्टीची तत्वां, हे धोरण जे आसा हे युवक खातीर खरेंच बऱ्यापैकी आसा। तेन्ना सगळ्या युवकांक माझ्या सरकारीसून हांव सांगलेलें आसा, पूण ही 34ची संद आसा। आम्ही ठरयला की येत्या 2 ऑक्टोबराक आम्ही जे आमचे लोक आसा एक 100-200 ते आम्ही ऑफिस ओपन करून थंयसर आम्ही त्या लोकांचे आम्ही अरविंदजी केजरीवालाक त्यांचे जे गोंयांत टीम येयला तांकां आमी आमचे रूप दाखयतले आणि त्याच्या नंतर खरे पर्ये मतदारसंघात कामाक मेळ जातलो आणि सगळ्यांचे आमकां योगदान आसा। नवीन कितें तरी बदल घडोवया आम आदमीचें काम म्हणून आमकां एक दिसलें आनी जॉइन जावचें तेंची कामां पळोवन। आनी जे आमचे युवा आहा पळय तेंच्यांनी सुद्दां आम आदमीचें काम पयलें आसा, तेंचे आनी उतर तेंच्यांनी उलयले पळय आहा ते तेंच्यांनी करून दाखयलेलें आसा। अशीच न्हू आतां BJPचे जे सांगतात ते फक्त सांगपाचेंच काम करतात, तेंच्यांनी केन्ना ते करूंकूच ना। आनी केजरीवालान जे उलयलां ते काम करूनच दाखयलां, म्हणून आमी युवा सुद्दां तांकां सपोर्ट करपाक रेडी आसा।